कीर्तन 141 साम 141 वायटाच्या बुलोवण्याक सांपडानाशें मागणें. सरेस्परा, हांव तुका उलो मारतां, म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. दुंपा परी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार चडून दी. म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेचे बेटोवणे परी जावं दी. सरेस्परा, म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. म्हज्या वंटाच्या दारा कडेन एका पारेकाराक दवर. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज भुलना जावं. नश्ट्या मनशां सांगाता मेळून वायट कण्ण्यो करूंक म्हाका दिनाका. तांच्या पक्वानांची हांव रूच पळयोवचो ना. प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं आनी भक्तिवंत मनीस म्हजी चूक सारकी करूं. पूण पातकी मनीस म्हजे मातें तेलान माकिना जावं. अशें करीन तर हांव तांच्या गुन्यांवान भागीदार जातलों. तांकां खडपाच्या आदीन तांच्या मनसुबेदाराच्या आदीन केल्यात. म्हजी उतरां आयकून खुशी जातले ते म्हणटात. धरणीत पूड जावन पडलेल्या दांत्या भाशेन आमची हाडां पाताळाच्या दारा कडेन शिंपडून पडल्यांत. तुका सरेस्परा म्हज्या देवा, म्हजे दोळे उबारतां, तुका शरणां येता. म्हजो जीव सांबाळ. म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतल्यांच्या सांपल्यांतलो म्हाका राख. नश्टे मनीस आपणेच विणलेल्या जाळांत पडूं आनी हांव सुटून म्हजे वाटेन वेतलों.